It's with so much of sadness today I come to you as we have witnessed the demolition of a church at Ladusarai, Andheri Mode, Delhi. When the court case is still on, how can the DDA come and demolish the church without even giving 48 hours of notice, and scattered all the religious articles and the Holy of Holies, everything, 3 bulldozers, and they have come and demolished this little flower church at Ladusarai, Andheri Mode, Delhi. Let's pray for the people of this parish, the priests, and all those who are attached to this church one way or other. We will rise together. We will definitely move together. Let these serve as an opportunity for our unity, our togetherness, and our deep faith in the Master. Thank you, and have a wonderful day, and continue to pray for this Little Flower Church, the parishioners, the priests, and the entire Diocese of Faridabad. I just want to clear the doubts among the parishioners of the Little Flower Church, Andheri Mode, Ambat Nagar Colony, Chhatarpur. This land was not under any use of mine because I have alternative land. So the parishioners approached me in 2005, could they use this place for worship? This was given with utmost happiness. One thing I can clarify, this is not only the property existing for worship in Ambedkar Nagar Colony. This is a multi-religious communities living in and around of 3 kilometers radius. Buddhist monastery, masjid, many temples, gurudwaras and Jain temples. Not one, many. I could not understand why you single out one property and say this is not legal. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणांनो, हांव पॉलिटिकान येयना आनी पॉलिटिकाची खंयचीय पार्टी म्हाका लागना. जें म्हजे नोदरेक कितें वायट दिसता ताचेर हांव कांतार म्हणटा. आतां दिल्ली आमच्या क्रिस्तांवांची इगोज मोडली. हें पळोवन म्हज्या काळजाक चड दूख भोगली, देखूनच हें कांतार हांव म्हणटा. आनी दुसरें म्हजें मागणें सगळ्यां सोवें. आयज दिल्ली ताणीं आमची क्रिस्तांवांची इगोज मोडली. हेच पोरी फाल्यां गोंयांत त्यो आमच्यो इगोर्जो मोडूंक शकतात. देखून म्हजें मागणें, आमची गोंयची जमीन भायल्यांक विकी नाकात. देव बरें करूं. एका पोल्यार मारल्यार दुसरो पोलो दिवन सूय माल पडली. इंडिये क्रिस्तांवांक त्रास दितात हें पळोवन तिडूक सोडली. पादस्तेनाक मातातूय आसा, रोकडीच आनीक गोडली. दिल्ली शारान लिटल फ्लावर इगोज ताणी मोडली. 3 बुलडोजर आनी पुलीस घेवन आयले, बेश्टे येवंक ना. कोर्टाची स्टे ऑर्डर आसलेली, ताणी कानार घेवंक ना. फादराक लोकून भायर घातलो, देवाच्यो मुर्त्यो मोडल्यो पळोवंक ना. इगोज कायद्यान मोडटात जाल्यार नोटीस कित्याक दिवंक ना. इगोज कायद्यान मोडटात जाल्यार नोटीस कित्याक दिवंक ना. ग्रामसभाची सुवात म्हणटात, आदल्या सरकारान आडकोड हाडूंक ना. थंयसर आनीक बिल्डिंगां आसात, तांचें नांवूय काडूंक ना. तुमी कायद्यान केलां जाल्यार
कायदो सारको कित्याक पाडूंक ना दुसरे धर्माची देवाची गोरां सांग कित्याक मोडूंक ना हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम थंयसर मोनोय क्रिसमस ही जात्रा इगोज मोडली तोरूय लोकान सोडूंक ना देवाच्या पुत्रा लोकान मोडलेले भांग घेवन आल्तार केलो फादराच्या उतरा तेच मोडलेले इगोजीन मिस केले दोदिऱ्यांनी नाक कातरा तेच मोडलेले इगोजीन मिस केले दोदिऱ्यांनी नाक कातरा इगोर्जीन ते क्रिसमस फेस्तां लोक मनयतालो शेतान भुरगीं थंयसर येवन शिंकतालीं आतां तीं पडलीं वतान इगोज आसलेली ती जमीन एग्रिकल्चर लँड म्हणटात नेटान इगोर्जेची जमीन विकून दुडू भोत्तेले पोटान जेजू पासून फोंडान रावोंक ना उठोन दाखयलें आपण म्हूण कुंवर आमी क्रिस्तांवांनी उठोंक जाय दोळ्यार नाकात दुवर इंडिया फकत हिंदवांचें न्हय आमी देश राखला मोतीन दवर आमच्यो सगल्यो ही गरजो राखोन दाखोवया आमचो पावर आमच्यो सगल्यो ही गरजो राखोन दाखोवया आमचो पावर केजरीवाल म्हणटा DDN इगोज मोडल्यार सांगता वसो गोंया हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम लोक आयकून रागान जाला पिसो एक इगोज ताच्यान सांबाळूंक जावंक ना हाचेर नियाळ करिलो सो तर गोंया इतल्यो इगोर्जो तो सांबाळटलो कसो केजरीवाल गोंया आयलो तेन्ना इगोर्जेचो प्रश्न केलो कोणें दिल्ली वचोन एक्शन घेतलो म्हणून सांगलां ताणें केजरीवाल तुजें उत्तर तूं राख ताच्या सपोर्टारांक म्हजें सांगणें जोरूय ताणें एक्शन घेवंक ना तर तुमी बोवात घालून रुपणें मोडल्या ती इगोज बांदिना जाल्यार ताचे पाटीक मारात आपणें मोडल्या ती इगोज बांदिना जाल्यार ताचे पाटीक मारात आपणें आम आदमी पार्टी आनी ताच्या सपोर्टरांक हांव सांगूंक सोदतां जोरूय केजरीवालान ती इगोज परतून बांदली जाल्यार जरूर ताका वाखाणून हांव म्हजें नवें कांतार म्हणटलो देव बरें करूं इसी यहाँ पे 600 फैमिली है, करीबन 3000 लोग यहाँ पे हर सर्विस के लिए आता था। हमारे संडे में 4 सर्विस होते हैं, हमारे बच्चा भी यहाँ पे आते हैं, हमें बड़े लोग भी आते हैं। क्रिसमस ईस्टर के टाइम में 4000-5000 लोग यहाँ पे इकट्ठे होता था। इसी चर्च को 15 साल से यहाँ पे एस्टेब्लिश्ड है। इंदियर कॉलोनी ग्राम सभा लैंड है। इसी ग्राम सभा लैंड के अंदर हमारा चर्च यहाँ पे आज जस्ट आगे एक मंदिर है, पीछे मस्जिद है। ये सारे ग्राम सभा लैंड के अंदर है। हमारा चर्च के अंदर उन्होंने कुत्ता को जैसे आगे पूरा तोड़ फोड़ के हमारा पूरा सैक्रेमेंट्स को तोड़ दिया, पूरा ऑल्टर के तोड़ दिया, स्टैचूज को तोड़ दिया, हमारा जीसस क्राइस्ट का क्रॉस को तोड़ दिया, मंदिर को हमारा मदर मेरी का स्टैचू छोड़ दिया। मोगण म्हज्या गोंयच्या क्रिस्तांव भावांनी भयणांनी दिल्ली क्रिस्तांव धर्माची व्हडली इग्रोज आसली ती डेमोलिश करून जमनीत उडयली।
क्रिस्तांव धर्माची देवाची निशाणी सगळी मातयेन घातली. मोगळ म्हज्या क्रिस्तांव भावांनी इगर्ज जावन आसतो आमची धर्माची एक जागो, थिंगा आमच्या देवाचो सगलो बरे बरे वस्तू आमकां प्रचार करताय. देवाचे सगळे बरे बरे वस्तू, देवाची निशाणीची वस्तू तुमी मातयेन उडयली. ते गरजेचो कोट चलतालो मोगळ म्हज्या भावांनी. कोट आजून चालू आसा. सगळ्या गोंयकारांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी हांव रागान उलयलां म्हूण तुमी वायट धर नाकात. प्रत्येक मनशान गोंयकारान क्रिस्तांव भावान आपल्या धर्माक लागून जीव पासून रिस्कार घालून जगडोंक जाय. हॅलो फ्रेंड, शंकर बोलचे आमच्या गोंया खातीर. काल केजरीवाल आमच्या गोंयान येयलो. आपल्या पॉलिटिकल पार्टीक एक बूस्ट दिवपाक तो आमच्या गोंयान येयलो, भाशण दिलें, बरें उलयलो, आयकोनूय बरें दिसलें. पूण म्हाजो एक ताका प्रश्न आहा. हमारा गोवा का जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी है, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन यूनिटी है, वो अखंड है. थोड़ा गावठी हिंदी में बात करके तुमको बोलता है. वो जो हमारा यूनिटी है ना, वो अखंड है. सुबह उठ के हमको रॉयस्टन चाहिए, शाम को उठ के हमको याकूब चाहिए. ऐसा हमारा दोस्ती. संडे जब भी हम खेलने को जाता है मालूम है, तभी याकूब भी रहता है, सलीम भी रहता है, इस्माइल भी रहता है, करीम भी रहता है, रॉयस्टन भी रहता है, बाद में सैबी भी रहता है, सब लोग रहता है, और शंकर पोळजी भी रहता है. हमारा इधर जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, क्या ये आपका डिसीजन से हर्ट हुआ है? और क्रिश्चियन कम्युनिटी ही नहीं, हमारा जो बाकी का जो कम्युनिटी है, हिंदू कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी, सब लोग हर्ट हुआ है. क्योंकि हम लोग गोवा का लोग भगवान एक मानता है, धर्म जाति हम लोग मानता नहीं है. तुमको पहला ये मैं क्लियर कर दूं कि हमारा लोग, हिंदू लोग ईद को भी जाता है और क्रिसमस को भी जाता है, और क्रिश्चियन लोग हमारे घर पे गणपती को भी आता है और दिवाळी को भी आता है. गोंयकारांनो जागे जाया. धर्माचें राजकारण नाका. आमी धर्माच्या राजकारणाचो निषेध करया आनी गोंयकार म्हणून फुडें सरया आनी आमचें गोंय नीट अँड क्लीन आनी हिरवेगार गोंय आनी हिरवेगार करून पर्यावरण वाचोवया आमी.